काणकोण म्हालांतल्या प्रशासकीय इमारतीची अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या इमारतीत PWD कार्यालय, अबकारी कार्यालय, शेतकी कार्यालय आणि हेर कार्यालय आसा। मात ह्या इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळा, तशेंच वणटीक सगळ्यो वेऱ्यो गेल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेचो गंभीर प्रश्न उप्रासिल्लो आसा। इमारती लागसार कोयराचे ढीग वाडत आसा। घाणयाऱ्या उदका लागून डेंगू सयत हेर दुयेंसां पातळपाची भिरांत थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायली। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन ही इमारत बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळावे करीत आसा। काणकोणच्या या प्रशासकीय इमारती मुखार गोंय राज्याचो जेन्ना मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे आसलो त्या वेळार गोंयचे माजी मंत्री दिवंगत वासुपाई गांवकर आणि ही प्रशासकीय इमारत त्या वेळार बांदली। काणकोणचे दायज सांगपी एकमेव सरकारी इमारत आयज ताजी परिस्थिती कोणाक जाय काय कोणाक नाका अशी जाला। एका जाग्यार ह्या प्रशासकीय इमारती भितर इरिगेशन डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मामलेदार ऑफिस व PWDची चारही विभागीय कार्यालयां, त्या शिवाय चाइल्ड डेव्हलपमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट ह्या सारकी सगळी डिपार्टमेंटाची ऑफिसां ह्या कार्यालयांत आसा। पूण परिस्थिती अत्यंत भयानक आसा। एका वाटेन ह्या बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळत आसा, दुसऱ्या सायडीक भितर सकल सबंद किडी पडल्यात, ज्या जाग्यार डंपिंग जावन किडी आसात। एका सायडीक PWD डिपार्टमेंटाची कितल्यो अशीच एक गाडयो ज्यो स्क्रॅप जावन त्या हेजेर स्क्रॅपाचेर व्हडली व्हडली झाडां जाल्ली आसात। ज्या जाग्यार PWD ऑफिस आसा, बिल्डिंग डिपार्टमेंट आसा, ज्या बिल्डिंग डिपार्टमेंटान ही कंप्लीट इमारत खरें म्हणजे सांबाळून दवरप। पूण म्हाका दिसना हांगा ह्या सबंद कार्यालयाक जवळ जवळ 200 परस जास्त प्रशासकीय अधिकारी आणि सर्वसामान्य नागरीक आणि हेर कामगार येतात। एका सायडीक डबकी जाल्ली आसा। हाकेच्या अंतराचेर 100 मिटराचेर हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस आसा। आयज आमी म्हणटात बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी आसपाक जाय। प्रत्येकाक सांगता बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी आसप अत्यंत गरजेची। पूण ह्या बिल्डिंगेची स्टेबिलिटी कितें? ही बिल्डिंग कितले तेंप जगतली? मुखारलो भाग व्यवस्थित कलर बिलर करून व्यवस्थित आसा, पूण फाटल्या भागान सबंद पडत आसा, स्लॅब पडत आसा। सकल नळाचो जो भाग आसा डंपिंग जावन त्या जाग्यार अक्षरशः किडी पडला। सबंद व्हिडिओ भितर तुमकां हें दिश्टी पडटा। गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार।